वेले वाचप काळुकांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो। मोन्ना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो। तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चोडयलोय। पिकेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात। संवसारांत येयलो जेजू संवसारांत येवन आपले फूटप्रिंट सारके दोतोरेर घातले। तुम्ही जाणात सांगतात जेजू स्वर्गार चडलो तेन्ना ते गालिल्याच्या धाकटुल्या दोंगरार एक धाकटुले कोळप आसलेले कोळपार निमणे पांय दवरले तेन्ना जेजूचे शाप पुरले। तो संवसारांत येयलो तेन्ना ते बेदल्यान ते शाप ताणें संवसारांत घातले। तुम्ही जाणात पयलो जल्म सारको दिवच्या वेळार तो इनकीपर ताका मेवता, तो खानावडीकार तो ताका मेवता, सुवात ना म्हूण सांगता। जाय जाल्यार ते गोट्यांत वचून जल्म दी, ती वेतात आनी मागीर ताणें पडयले जातले, बरयलेले ना तुवें आज बोडवे येयले, तुवें गोरवां राखणे येयले, काय बरे मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी हें गायन केलें, हे सगळे ताणें पडयले जातले आनी आपलें जिवीत आपलेपणान बोडलेलें जिवीत सारकें नवें केलें। तो आपलेच चिंतालो, आपले पयशेच चिंतालो। आतां तुवें पडून इतलें बरें जालां, ते सगळे पयशांची खबरो सोडटा आनी आपलें जिवीत तो लोकांचे सेवेक घालता। तेच भाशेन ते बायलेनूय सुजीनूय तशेंच केलें, ती भितरूच आसताली सारकी। आतां ते शाप पडून भुरग्यांचे ती आतां भायर सरता आपलेपणांतली आनी लोकांची सेवा करता, समुदायान सारकी मिसळ जाता, कंपॅशनेट जाता, बरें करीत रावता। तिच्या बाबा भयणीनो आयज आमी जेजू सोडवणदाराच्या आमी परब समरपता इमानुएल आमचे मदें देव सगळ्यांची सोडवण करूंक जेजू आयज आयलो। आनी जेजू आमचे मदें होच मोग खुशालकाय शांती आनी बरवसो आयज आमच्या समुदायांत आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या आख्ख्या गांवांत आयज बरो परमळ विस्तारूंक आयला जाल्यार हेच जेजूची खुशालकाय जेजूचो मोग आनी बरवसो आमी अणभवया आनी वेता थंयसर आमच्या उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान जेजू सोडवणदाराक हे बाळकाक आमी परगटूंक इस्कुर्पा आनी बळ आमी मागुया। आनी कितें सगळ्यांक तुमकां ही नातालाची खुशाल बरी ही परब हांव आवडटा।